प्रत्येकाक एक एम्बिशन आसा आनी प्रत्येक जाण आपूण आपल्या परीन आपले प्रयत्न करताच समहाव ते स 7 जाण ग्रूप एक जर जाला अशें खूब फाटी 5 जाणांचो ग्रूप जालो झेड म्हणून जालो तरेतरेचे ग्रूप जाता पूण ते सक्सेसफूल जाता ते मागीर अल्टिमेटली वोटर्स डिसायड दॅट इज नॉट लिडर्स डिसायड हो जर प्रिंसिपल लक्षांत प्रत्येकान दवरत वोटर्स डिसायड एवरीथींग अशें जर म्हणून समज प्रत्येकान जर चिंतलें जाल्यार दे मे सक्सीड नरेंद्रच न्ही नरेंद्र आमी जे पयलीं जन्म जाल्ले ते पोर्तुगीज टायमार आनी पोर्तुगीज रिजिमान जेन्ना पळय आमचो जन्म जाल्लो न्ही त्या प्रत्येकाक शिक्षण मेळ्ळें भाऊ साहेब बांदोडकरा खातीर कॉलेजीस नाशिल्ल्यो गोंयांत इवन SSC नाशिल्लें शिक्षण प्रायमरी स्कूल भाऊ साहेबान सुरू केल्यो तेजे नंतर गरज पडली हायस्कुलां सुरू केली तेजे नंतर गरज पडली कॉलेजीस सुरू केल्यो मेडिकल कॉलेजीस इंजिनियरींग कॉलेजीस हे सगळे सुरू केले आनी ऑफकोर्स सकाळी निधन जालें 73 भाऊ साहेबाचें त्या खातीर हो मातसो डेव्हलपमेंटाक खंड पडलो पूण भाऊ साहेबान जर कांयच करूना MG पार्टीन कांयच करूना अशें जर कोणी म्हणटा म्हाका दिसता तो मुर्खाच्या नंदनवनान रावता माकडाच्या हातान कोलीत दिलें की तें सगळें खंय कोणाक उजो लागता तें पळयना स्वता सुद्दां जाळून घेता आनी अशी परिस्थिती सरकाराची जाली अशें म्हाका तरी दिसता तर तें कित्याक आमकां जर कित्याक म्हणटा जाल्यार सरकाराची परिस्थिती तशी जाय सो म्हजो फ्रॉम डे वन माय स्टेटमेंट दीपक सुदीन लेट देम कमेंट पण लोक उलयता सुदिनाचें काडलें PWD म्हणून दिलां आनी सगळीं डेव्हलपमेंटल कामां थ्रू GSIDC करता दीपकाच्या बद्दल लोक उलयतात दीपक आनी सुदीन उलयना पण आय वील स्पीक आय एम स्पिकींग दीपकाकूय तेंच घाला एकदम फालतू खाती काडून दिल्या सो दीपक टॉलरेट्स